37 नॅशनल गेम गोंयान जाली आणि गोंयान एकूण 92 मेडलां हाडली आणि गोंयचें नांव फेमस केलें. आणि तशेंच आयज आमच्या वांगडा स्क्वे मार्शल आर्ट्स ह्या मार्शल आर्ट फॉर्माची एक गेम जी नॅशनल गेमींग फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केल्लेली. सो तेजी आमी एक प्लेयरा कडेन आहा, प्रगती बनके. सो जाणून घेवया तेजे कडच्यान की तेजी कशी कितें फिलींग आसली जेन्ना तेका गोल्ड मेडल गावलें तेन्ना. प्रगती, फर्स्ट ऑफ ऑल येवकार तुका. जेन्ना तूं पार्टिसिपेट केलें तेन्ना तुका एक्सपेक्ट आशिल्लें की तूं गोल्ड घेतलें? हांवें चिंतून वचोंक नासलें गोल्ड हाडटलें म्हणून, बट खंयचें तरी एक मेडल हाडटलें शुअर आसलें हांव. म्हाजी फर्स्ट रावंड सारको टफ जाल्लो, लायक 5 मिनटाची फायट आसता, सो ड्रॉ जाली. सो हांवें ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें की तेवूय बेस्ट फायटर आसले महाराष्ट्रा वांगडा. सो ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें. मागीर 1 मिनटाची फायट तेंच्यांनी परत लायली. सो तेतून हांवें फर्स्ट पॉयंट पयलीं घेतलो आनी मागीर फक्त डिफेन्स केलें आनी तो फर्स्ट रावंड हांव जिखलें. सो मागीर थंयच्यान म्हाका दिसलें की हांव जिखपाक शकता आनी हांव गोल्ड हाडटलें म्हणून सेकेंड आनी थर्ड रावंड हांवें सारकें बेस्ट हें दिलें. घरा कडल्यान तुका कसो कितें सपोर्ट आसलो? घरा कडल्यान सगळींच म्हाका एवरी टायम म्हणल्यार 13 वर्सां जालीं म्हाका स्क्वे मार्शल आर्ट्सान आसा हांव. सो एवरी टायम तेंच्यांनी केन्नाच खंय वयता नॅशनल्साक केन्नाच ना म्हणून नासलें, एवरी टायम सपोर्ट करतालीं. फक्त मम्मी मातशी फाटीं फुडें जाताली, खंय लागतलें वचनाका अशें म्हणटाली, बट तिवूय एक फावट चड खूश आसा. ओके. जेन्ना घरा कडेन जेन्ना तूं गोल्ड मेडल घेवन येयलें तेन्ना घरा कडली सिच्युएशन कशें? ती सगळी एक्चुली म्हाजी फायनल फायट पळयतना थंयच आशिल्ली. सो जेन्ना जिखला तेन्ना ती सगळीच चड खूश आशिल्ली. सो केन्नाच्यान ही जर्नी चालू आसली स्क्वे मार्शल आर्ट्स? हय, तुजी केन्नाच्यान जर्नी चालू आसली? हांव 5थाक आसलें तेन्ना जॉयन जाल्लें. 6थाक हांवें म्हाजी फर्स्ट नॅशनल केल्ली दिल्ली. तेन्ना ब्रॉन्झ मेडल जिखलेलें हांव. तेन्ना ती न्यू आसली गेम. सो तेजे मागीर खुबशे नॅशनल्स केला, हरियाणा, मैसूर केला, इवन ट्राय नॅशनल केला नेपालाक. थंय सुद्दां 2 गोल्ड मेडल जिखलेले आसा. सो हे 37 नॅशनल फर्स्ट टायम खेळ्ळा. सो गोल्ड एक्सपेक्टेशन्स नासले. जशें तुमी म्हटलें की तुजी मम्मी सपोर्ट करिनाशिल्ली तेन्ना म्हणल्यार ती भिताली भिताली. खंय लागतलें अशें बीन. तूं जेन्ना गोंयाक रिप्रेझेंट करून गोल्ड मेडल हाडलें तेन्ना तिजे ती चडूच खूश जाल्ली. लायक तिणें एक्सपेक्ट करूं नासलें हाडटलें म्हणून गोल्ड. डॅडी एवरी टायम म्हणटात म्हणल्यार सपोर्ट करता. हय, सगळ्या टायम सपोर्ट करता. ही जाली आतां तुजी फर्स्ट गोल्ड प्लेस आनी आतां तेच्यान फुडें तुजें नक्की काय? इफ एशियन चॅम्पियनशीप आसतली तितून जर मेळटा आनी हांव पार्टिसिपेट जाता जाल्यार हांव ट्राय करतलें की हांव गोल्ड हाडटलें म्हणून. हय, सपोर्ट आसा. तर आमच्या मध्ये आयज प्रगतीचे बाबा आसा, तेजे कडच्यान जाणून घेत जेन्ना ते तेजे चलयेन गोल्ड मेडल हाडलें तेंकां कशें दिसलें? तर जेन्ना तुमचे चलयेन गोल्ड मेडल हाडलें तेन्ना तुमकां खूब हॅप्पी आसलो हांव. स्वता ती गेम पळोवपाक म्हणून गेल्लो. सेमी फायनल सुद्दां पळयला, फायनल सुद्दां पळयला. मस्त खेळ्ळी ती. आनी आनी तिणें तशें प्रॅक्टीस ही भरपूर घेतलेली. फस्ट रावंडाकच ती मातशी ड्रॉ जातकच मातशी नर्वस आसलेली टीम ती. तेच्या नंतर 1 मिनीट तांकां हे दितात, टायम आउट म्हणून दितात. त्या टायमार तिणी फर्स्ट पॉयंट काडटकूच कळ्ळें आतां न्ही काय फाटीं येवची ना म्हणून. गोल्ड हाडटली काडटले. आनी हेज्या पयलीं सुद्दां तिणी ट्राय नॅशनल केला, दिल्ली, हरियाणा. प्रत्येक टायमार सिल्वर मेडल, ब्रॉन्झ मेडल, गोल्ड मेडल आसात तिचे. एक सुद्दां गेम तिणी अशी सोडलेली ना. म्हाका फूल सपोर्ट आसा. आतां जशें प्रगतीन म्हटल्यार तशें की आतां ते एशियन गेमीक ते आतां पार्टिसिपेट करपाक वयता आनी तुमी तेजें एक्सपेक्टेशन आहा की गोल्ड मेडल हाडटा. सो तुमचो फूल सपोर्ट आसा. ती एशियन गेम सुद्दां खेळटली. आतां नेक्स्ट इयर तेंची ती उत्तराखंड आसा 38 नॅशनल गेम्स, ते सुद्दां गोल्ड हाडटलीच ती. फूल कॉन्फिडन्स आसा. आनी ती ल्हानपणा पासूनच डिफेन्साच्या हितून म्हणा किंवा गेम्सा हितून प्रत्येक टायमार हे केल्लीच आसा. आपणें केन्नाच दिवप ना. सर जेन्ना तुमचे चली ल्हान आशिल्ले तेन्नाच्यान तुमकां कळ्ळें की ते मार्शल आर्ट्सान स्टार्टींग तेणी विद्याप्रबोध आनी परवरी हायस्कुलाक रोप स्किपिंगाक गेम्सात तेणी पार्टिसिपेट केल्लो दिल्ली. थंय तेणी मेडल हाडटकूच कळ्ळें बाबा ही स्पोर्ट्समॅन जावं शकता फुडें. तेंच्यान मागीर आमी हांगा आयिल्ले पेडये कॉलनींत मडकयकर हायस्कुलाक तेजें एडमिशन जाल्लें. तेन्ना फर्स्ट टायम तेणी दिल्ली गेम्सात तेणी गोल्ड मेडल हाडलेलें आसा. तेच्या अगोदर ते प्रॅक्टिसीन जे येताले
तेंचे तुकाराम सर, महेश सर ताका खूब हे करताले, मोटिवेट करताले. तेजी तेणी चीज करून दाखयली फर्स्ट टायमाक. तेज्या नंतर मागीर आनी फाटी सरना ती. सो आमच्या व्ह्युअर्सांक तुमची कितें एक मॅसेज आसतली? मॅसेज म्हणजे प्रत्येक आपल्या आवय बापायन भुरग्यांक फ्री सोडपाक जाय. तांकां हेच्यात आवड आसा ती तांकां पयलीं फोर्स करून त्या आवडी प्रमाणे तांकां वाडोवपाक जाय. भायर सायड तुमी स्कुलाचे जे आसा शिक्षण ते पण करपाक जाय, पण तांकां जी आवड आसा भुरग्याक ती मेन पळोवपाक जाय. आमी फोर्स करून चलना की बाबा ती इंजिनियर जातली, डॉक्टर जातली किंवा आनी कितें अशें. तांकां जितले फ्री हँड सोडता तुमी तितली ती भुरगीं फुडें हे जाता. प्रगती, तू सध्या शिकता ना कामाक वयता. कामाक. तू आतां फुडें कितें आसतलें? नॅशनल गेमी खातीर कंटिन्यू करतलें काय? नॅशनल गेम्सा खातीर कंटिन्यू करतलें. ओके. जेन्ना शिक्षणाच्या टायमार तू कशें कितें मॅनेज करताली स्पोर्ट्स? आमकां इवनिंग म्हणल्यार विकान 3 टायम्स प्रॅक्टीस आसता, मंडे, वेनसडे, फ्रायडे खोल्ले. सो कॉलेजींतल्यान येवन 6:30 to 8:30 हांव प्रॅक्टीस करतालें. पी सर, गेम सर, मार्केश्वरात समीर सर. समीर सर म्हणून त्यांनी तिका खूप हेल्प केला. त्यानंतर फार्मागुडी कॉलेजीन पाटील सर म्हणून आसले, त्यांनी सुद्धा खूप तिका सपोर्ट केला. ओके. प्रगती बाय, हे आतां तुवें गोल्ड मेडल गोंया खातीर हाडला, मात तेजे तू नेमके क्रेडिट्स आहा ते कोणा खातीर? फर्स्ट हांव आमचो कोच म्हळ्यार तुकाराम कुंकळकर, जो विकान आमकां 3 फावट डेली प्रॅक्टीस आसता. सो पयलीं हांव ताका थँक्यू म्हणपाक सोदतलें. आनी तेज्या मागीर 3 म्हयने आमकां जी प्रॅक्टीस आसली डायट कॅम्प आनी कोचिंग कॅम्प, थंय सुद्दां आमकां सुरत सर, अनिल सर, महेश सर तेंच्यांनी खूब प्रॅक्टीस दिला, सपोर्ट केला. सो तांकांय क्रेडीट दिवपाक सोदता. तसोच प्रसाद म्हणून जो फायट चालू आसतना फाटल्यान रावन एवरी टायम म्हाका सांगतालो की खंय चुकता हांव, खंय पॉयंट सारके घेयना. सो हय, गायड करतालो. ताकाय हांव हे क्रेडीट दिवपाक सोदता. फर्स्ट रावंड तेणें जेन्ना म्हाका सांगलें की हांवें ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें, ताका टर्न जावन सांगलें सुद्दां जायना म्हाजे कडेन खेळपाक, बट तेणें सांगलें की जातलें 1 मिनटान फर्स्ट पॉयंट काड आनी डिफेन्स कर. सो तेजें आयकलें आनी म्हाका दिसता हांव की जिखपाक पावलें फर्स्ट रावंड. सो तो तुजो टर्निंग पॉयंट. हय, ताकाच लागून दिसलें की हांव मागीर फुडले 2 रावंड बरे बेस्ट दितले म्हणून म्हाजे. ते फर्स्ट रावंड खूब नर्वस आसलें हांव. तर हे आशिल्ले प्रगती भणगे. तेजो खंय तरी एकूच एम आसा, तो म्हटल्यार आफ्टर नॅशनल गेम्स गोंया खातीर जेन्ना गोल्ड मेडल हाडलें, तशेंच इंडिया खातीर एशियन गेमीन पार्टिसिपेट करून इंडिया खातीर गोल्ड मेडल हाडपाचें. प्रगती बाय, ऑल द बेस्ट तुका फॉर तुजी फर्दर प्रिपरेशन. तर थँक्यू तुमकां तुमच्या चली खातीर. आमचे गोंयचें नांव इतलें आतां व्हड. स्टुडंटा खातीर चेतन गांवसांगडा हांव साहिल मांद्रेकर.